मोगाळ भाऊ बहिणीनो राजीत काळ सुरू झाला तेन्ना जावन दोंडोनेक आणि प्रितीमोगाच्या करण्यांनी आमची खालसा तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्या पवित्र सभे बराबर सुम्या जेजूच्या पास्काचो गूट संभ्रमूंक सुरू करता हो गूट म्हळ्यार ताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण हो शेवट पावोवंक जेजू आपल्या खाशा जेरुसलेच्या शहरान भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान आनी ताच्या कश्टांनी आनी कुर्साच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपणान आनी महिमेवान जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आनी भक्तीन थारान दिल्ल्या ह्या प्रवेशाचो उडास करून सुमेश फाटल्यान आमी वचोया. प्रार्थुया. सर्पदेदार देवा तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्ताचो पटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गींच्या जेरुसलेमाक पावोवंक आमकां फावो कर जो जियेता रास करताय ससलच्या ससना. Ja, so, ich nehme ein bisschen. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेरुसलेमाक पावता पावतना बेतफाचे आनी बेतानिया दिसतात थंय जैतूनाच्या दोंगरासरशी येतस जेजून दोगां आपल्या शिसांक धाडले आनी तांकां सांगलें तुमचे समकार आसा त्या ग्रामांत वचा आनी तुमी थंय भितर सरना फुडें कोणूच आजून ताचेर बसोंक नाशिल्लें गाडवाचें एक शिंगरू बांदलेलें तुमकां मेळटलें ताका सोडया आनी हांगा हाडात. तुमी कितें करतात अशें तुमकां कोण म्हणत जाल्यार सुम्याक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच परतून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एक गाडवाचें शिंगरू एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलेलें तांणी देखलें ते ताका सोडटले तेन्ना थंय आसलें म्हळें त्या शिंगराक सोडूंक तुमी कितें करतात. जेजून सांगलेलो जवाब तांणी दिलो आनी त्या मनशांनी ताका व्हरूंक सोडलें आनी शिंगराक तांणी जेजू सरशी हाडलें आनी ताचेर तांणी आपली आंग वस्त्रां घाली तो ताचेर बसलो. सबार लोकांन आपली वस्त्रां मार्गार पातळयलीं आनी दुसरीं कांय जाणां शेतां मोल्यांनी कातरलेल्यो ताळयो मार्गार शिंपरायतलीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतल्यो तो सगळो लोक अशी बोब मारूंक लागलो जय जय सर्वेस्वराच्या नांवान येता ताका जय आमच्या बापा देवाच्या राज येता ताका जय उंच सर्गी जय जय. देवाचे उतार हे मोगाळ भाऊ बहिणीनो जेजून वाकलेले परजेची देख घेवन आमी आतां समाधानान फुडें वचोया. दया कर सकट समा आयका. ह्या पुरशावांत याजक कुरीस याजक मुखल्यान वेतात ताचे उपरांत लोकांनी येवचें. दया कर शीत सांबाळा. इगर्जे भितर मुखल्या दरवट्यान तुमकां पोर्टिको वचोंक जायना देखून थंय पावता आसतना उजव्याक आनी दाव्याक वांटून वचा पूण मुखार आशिल्ल्यांनी भितर धांवचें नाका. पयले याजक ताळयो घेवन कुरीस मुखार वेतात. आल्तार सेवक याजकां सांगात आस पटापट खोयर वेता आनी ताचे उपरांत लोकांनी वेचें.